बाळूक जेजूच्या पुणशेतांत हांव सुमार वर्सां जावन हांगा ल्हान भुरगेंच हांव न्हय म्हणयत हांगासर येवन आसा. पूण हांगासर जायते हांगासर आयिल्ले वरी आमच्या मोतीक मस्त समाधान मेळटा. कितें म्हळ्यार कसले कश्ट कसले दूख असल्यार हांगासर येताना आमच्या मोतीक एक तराचे उल्हास संतोष सगळे आमी विसरता. तशेंच हांगासर मागिल्ले आमकां जायते उपकार मेळ्ळ्यात. आमच्या भुरग्यांक जावं दी शिकापू तशेंच तांचे फुडार कांयच एक विशय सांगचो जाल्यार आमच्या भुरग्याक काजार करता आसतना म्हजे पयशे नासले पूण धैर्यान मुखार सरलो. पूण खंयच्या रितीर चेडूं भुरग्यांक काजार करचें म्हळ्यार खुशालाची गजाल न्ही. एक काजाराक पयस सरलो, काजार बऱ्या तरान जालें, सगळें जालें. पूण एक पयसो रीण नासतना काजार करूंक म्हाका साथ जाली. पूण तें जेजू बाळकाचें एक विशेश एक आमकां बेसांव जावन आसा. तशें जाल्यार आमी सदांय दिसपडटे हांगासर आमी मिसा घेता, देवा लागीं मागता आमकां बरी भलायकी दी, ती समाधान दी आनी आमच्या कुटुंबाचेर बेसांव घाल. तें बेसांव आमकां देवान फोव केलां. तशें जाल्लें हांगा हांव केदाळे तशेंच आमच्यान कितें सेवा दिवंक जाता. आमकां हांगासर आमी ट्राफीक कंट्रोलार थंय हांगा एक विशेश कालें म्हळ्यार एकलोन तूं थंय ट्राफीक कंट्रोल केल्यार म्हाका कांयच पुरासन जायना, कितेंच बेन दिसना आनी ऑटोमॅटीक तें बाळूक जेजू म्हणजे हांव तें सगळें कंट्रोल करूंक म्हाका एक सकत दिता. तें एक विचित्र जावन आसा. तशें जाल्यार म्हाका हांगासर केदाळा येवचें म्हळ्यार बारीक उर्बा संतोश आनी समाधान